जेन्ना आमी पाट्यार वचपाक जेन्ना मेर्शीस जो सर्वीस रोड आहा तो घेता शॉर्टकट वचपाक भितर मेर्शे वाटेन, तेन्ना आमकां दिसलें की थंय एक लेफ्ट सायडीन डंपींग यार्ड आसा आनी थंय खुबसो कचरो आमकां दिश्टी पडलो आनी हीच पळोवणी करपाक आमी येयले जेन्ना की कचरो हांगा खरेंच जर डंपींग एरिया आसा, कचरो हांगा डंप करपाक मेळटा काय कोणी हांगा येवन कचरो उडयला असो। जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना आमकां दिसलें की राशीभर कचरो हांगा पडलेलो आशिल्लो आनी त्या भायर एक अजापाची गजाल जेन्ना अजापाची गजाल इतल्या खातीर म्हणटा कारण आमी खुबश्या फावटी म्हणटा की आमी सैम वाचोवया, झाडां वाचोवया वा सैमाक राखुया, पूण जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना आमकां कचरोच कचरो दिश्टी पडलो आनी तो कचरो उदका कुशीक आशिल्लो आनी थंय जे मँग्रुव्स आशिल्ले, मँग्रुव्स जे झाडां आसा ते मँग्रुव्साच्या पायातळा म्हणूं येता त्या पायातळा तांच्यांनी कचरो उडयल्लो। जेन्ना आमी सैम वाचोवया हो उत्तर जेन्ना आमी म्हणटा एक नीज गोंयकार म्हणून वा सरकार म्हणून जेन्ना आमी सैम वाचोवया म्हणटा तेन्ना हो खऱ्यांनीच आमी सैम वाचोवयाच्या वाटेर आसा काय आमी सैमाक इबाड करता, सैमाचें आमी नांव घेवन सैमाचो गैरउपयोग घेता काय कितें। जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना आमकां दिसलें की JCB हांगा काम करता, तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की JCB हांगा कचरो काडटा वा तो कचरो नितळ करता तें आमकां दिश्टी पडटा, बट एक्चुअली जेन्ना आमी ताका विचारलें JCB ड्रायव्हराक तेन्ना कळोन येलें की तो एक सरफेस करता आनी कचरो डंप करपाक अशें आमी आयकलें की हांगा जे काम करता कामगार आसा तेंच्या कडल्यान आयकलां की हो कचरो जो हांगा डंप करता तो आठवड्यान एकदां वा दोनदां सालिगांवां वयता, सालिगांव जो हे आहा प्लांट आसा थंय वयता, पूण खऱ्यांनीच हो कचरो थंय वयता काय ना हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। कारण जेन्ना हो जो कचरो आसा तो वाऱ्यान उडटा, रस्त्या कुशीक वयता तेन्ना जे त्रास लोकांक भोगचे पडटा वा जे प्लास्टीक आमी म्हणटा की प्लास्टीक मुक्त जावया वा प्लास्टीक पयस करुया, पूण जेन्ना हें प्लास्टीक जेन्ना वाऱ्यान उबोन थंय रस्त्या कुशीक दिसता आनी ते जनावर खाता, जे मँग्रुव्स आसा तेज्या सरभोंवतणी उदक आशिल्लें, पूण जेन्ना आतां तुमी पळयलें जाल्यार तें उदक पुराय साठलां, तें उदक सुकलां आनी हें उदक जर हांगा साठलां जाल्यार ज्या जाग्यार कचरो आनीक आसतलो, गोंयांत इतले खुबशे जागे आसतले जर कचरो आसतलो डंप करता आसतले, उदका कुशीक आसतले, तो कचरो जेन्ना आमी डंप करता, कोणी जे डंप करता, लोक डंप करता वा डंपींग एरिया म्हणून हे जे घोशीत करता तेन्ना हो कचरो त्या मोनजातीक कितलो हानिकारक आसूं शकता। हो कचरो जेन्ना वाऱ्यान उबोन रस्त्या कुशीक येता तेन्ना ते नीज मोनजात आसूं दी गाय आसूं, सुणें आसूं, माजरां आसूं वा आनी हेर हे प्लास्टीक खातात, तांकां नीट खावपाक कांय नासता म्हणून ते प्लास्टीक खातात, पूण तेंच्या भलायकेचेर हो कितलो परिणाम करूं येता काय हें आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो यत्न केला। मागता की सरकारान हाचेर लक्ष घालचें, जी कचऱ्याची समस्या गोंयांत सद्याक चालू आसा ती समस्या पयस जावची। आनी एक मुखेल गजाल म्हटल्यार जेन्ना आमी हो कचरो म्हणटात ते आमी तुमकां दाखयतले की हांगा तुमी कचरो डंप केला तो पळोवंक शकता, पूण हो जो लेयर आसा तो एक प्लेन ग्रावंड आशिल्लो, त्या प्लेन ग्रावंडासून जेन्ना हो आतां कचरो डंप करून तो कचऱ्याचो लेयर जाल्लो आसा आनी आतां पावस जेन्ना पडटलो जेन्ना एक्चुअली जेन्ना मॉन्सून सिजन स्टार्ट जातलो तेन्ना जो कचरो आसा तो उदकान वयतलो, उदकान कचरो वयतलो ते आमकां दिश्टी पडटलेच, त्या भायर हो कचरो जेन्ना उदकानसून दर्यान वयतलो आनी दर्याची जी लायफ पार्टिकल्स आसा लायक नुस्तें म्हणात त्या नुस्त्यांक कितलो हानिकारक आसूं येता काय। फाटल्याच दिसांनी आमी पळयल्लें की नुस्तें जे पॉल्युशना खातीर खुबशे मेल्ले आमकां दर्या देगेर मेळ्ळे दिश्टी पडटले आनी हे जेन्ना आमी इशू घेता वो जेन्ना त्या नदरेन पळयतात तेन्ना खऱ्यांनीच हें नुस्तें कशें मरूं येता हो विचार सतयतात आनी ह्या नुस्त्याक कितें जालां आसतलें, पूण एक्चुअली जेन्ना आमी पावपाची गजाल ही आसा की हें नुस्तें त्या दर्यान जे प्लास्टीक पार्टिकल्स आसा तेज्या खातीर मेलां आसूं येता। हे जे प्लास्टीक पार्टिकल्स आसा, जी घाण आसा प्लास्टिकाची ती जेन्ना उदकान मेळटा तेन्ना जेन्ना ती उदकान मेळटा त्या कारणां खातीर जे नुस्तें आसा जे लायफ पार्टिकल्स जे दर्यान जियेतात, मरण फावो जाता आनी ते मरतात, तशें त्या भायर जेन्ना उदक जे कचऱ्याचे हांगा जो कचरो उडयतात ते हांगा जे सैम आसा जे मँग्रुव्स आसा त्या भायर बाणस्तारीचो पूल काडून जर लेफ्ट सायडीन आमी मँग्रुव्स पळयतात ताची सुद्दां दुर्दशा अशीच जाल्ली आसा। हेजें कारण फाटलें कारण हो फक्त कचरो आसूं येता, कारण जेन्ना आमी कचरो ह्या सैमा भोंवतणी वा मँग्रुव्जा भोंवतणी जेन्ना उडयतात तो कचरो तांकां लुकसाण करतात आनी हानिकारक
प्लास्टीक जो डिस्पोज जायना तो प्लास्टीक जेन्ना तो असो मँग्रूव सैमा कडेन हे खेळटा सैमा कडेन मेळटा तेन्ना जो सैमाचो जो नाश करूं शकता तो आमी पळोवंक शकता. सो जे सरकार आसा जे हाय ऑथॉरिटीज आसा जी स्वच्छ भारत वा नितळ गोंय राखुया, गोंय स्वच्छ करुया, नितळ करुया म्हणटात, तांच्यांनी मातशें जे सैमाचेर लक्ष घालचें, लोकांच्या भलायकीचेर लक्ष घालचें. ते भायर जे गार्बेज जे प्लास्टीक डंप जाता तांचेर लक्ष घालून ते प्लास्टीक खरे ज्या जाग्यार डंप जावंक जाय वा त्या प्लास्टिकाचो जो सालिगांव प्लांट आसा त्या जाग्यार वचून डंप जावंक जाय, ताचो कितें उपयोग आसा ते करूंक जाय, हाचेरूय लक्ष घालचें. अशी स्टोरी आमी तुमच्या मुखार परत एकदां घेवन येतले. खुबशी स्टोरी अशा जी लोकां मेरेन पावपाक खूब गरजेची आसा. त्या खातीर माय गोवा नेटवर्क पळयत रावात. हांव विष्णू नार्वेकर, म्हाज्या वांगडा आसा कॅमेरामॅन धर्मेश.